Darker the stain, deeper the love. Yes, we are talking about मेहंदी. आजच्या या स्वामिनी सिरीजान आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा निलिक्षा कुबल. हाय निलिक्षा. निलिक्षा आता खूप मेहंदी आर्टिस्ट आसा जे म्हणजे भायले विकते कोण घेवन करता. सो तुजें अशें एक्सपर्टायज तुजी अशी स्पेशालिटी कितें? हांव जो मेहंदी कोन यूज करता, मेहंदी पावडर यूज करता, ती प्युअर ऑर्गेनिक हेना यूज करता हांव. सो तितून कॅमिकल्स प्रिझर्वेटिव्ह तसले कांयच येना आनी तेचो डार्क स्टेन आसता पळय तो 110% गॅरंटीड आसता. आनी मेन म्हणजे कशी ती मेहंदी कंप्लीट जाल्या उपरांत रोखडीच 4 वरांनी काडपाची, ओवरनायट दवरपाची ना. मार्केटांतले कोण स्टक जाता सो तो प्रिजर्व करून दवरता ते तशें हें कांयच ना. ही स्मूथ सामकी हेना पडटा तेन्ना घालपाकूय कांय प्रॉब्लम जायना आनी फास्ट घालून जाता, फिनिशिंगूय बरी येता. तू हे कोण घरा कडेन तयार करता सो यू आर 100% शुअर की तितून आनी कांय मिक्सचर ना ऑर इट इज नॉट अडल्टरेटेड? हय हय, कित्याक हांव पर्सनली पावडर हें करून हांव ती ऑयल हेना मिक्स ऑयल यूज करता ती पर्सनली करता. सो तितून हांव लोकांक सांगूं इच्छिता की कांयच तसले कॅमिकल्स प्रिझर्वेटिव्ह कांयच ना आनी म्हाजो जो रिव्यू आसा तो 110% बेस्टूच येयलेलो आसा आज पर्यंत म्हाका कांयच तशें कांय हें ना अशें. आता कितली वर्सां जाली निलिक्षा हे तू करता? एक्चुली हो हॉबी म्हजो ल्हानपणा पासून आसलेलो पूण आतां ह्या फिल्डान एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून काम केल्यार म्हाका आतां 5 वर्सां कंप्लीट जालेली आसा. सो म्हाका सांग आता तुजे क्लायंट कशे तू कसो एडवर्टायजमेंट करता? यू आर अ मेहंदी आर्टिस्ट सो क्लायंट तुज्या कडेन कशे पावता? हाव यू एडवर्टायज युअर सर्विसीस? क्लायंट म्हणजे स्टार्टींग हांवें जेन्ना पयलीं म्हज्या फ्रेंडांक घातलेली तेन्ना म्हज्या फ्रेंड्स फॅमिली कोण रिलेटिव्स आसा तांकां ती खूब आवडली सो तेणी आपले कलिग्स आसले तांकां सांगलें. सो ऑलमोस्ट सगळी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तुका? माउथ टू माउथ तशेंच जालेलें आसा सद्या. आनी आतां म्हाका एक सांग हो आतां तुका बिझनस करपाक तुका कितें हर्डल्स जाता? यू आर हॅविंग अ डॉटर ऑल्सो सो कशें मॅनेज कशें करता तूं? हय, म्हाका म्हज्या दोनूय फॅमिलींचो खूब सपोर्ट आसा. आतां एका ब्रायडलाक न्हू मेहंदी घालपाक कितलो अप्रॉक्सिमेट तुका असो टायम लागता म्हणजे हातीक आनी पांयाक? नॉर्मल मेहंदी घालत जाल्यार एक्चुली 4 to 5 hours लागता बट हेवी डिझायन जर तूं घालपाक गेलें जाल्यार एटलिस्ट 7 to 8 hours जायत मॅक्सिमम. रेट कंपॅरिजन कशें करतलें तूं? म्हणजे बाकीच्यांचो रेट आनी तुजो रेट हितून डिफरन्स कितें आसा? बाकीच्यांचो म्हणजे लोकांचो स्टार्टींग म्हजे कडसून मातसो डिफरंट आसा पूण हांवें कितें केलां हांव हितूनसूनच हांव डायरेक्टली ह्या प्रोफेशनाक येवंक ना, हांव पयलीं पासून आहा आनी लोकांचे अफोर्डेबल तही प्रायस दवरली हांवें तेंचो बजट पळोवन कित्याक सगळींच जाणां अफोर्ड करूं शकना सो तांकां लागून हांवें स्टार्टींग प्रायस दवरला आनी जो कोण हेवी डिझायन अफोर्ड करता तांकां डिफरंट आसा तशें दवरलां. सो ही आशिल्ली निलिक्षा कुबल आमच्या बरोबर. तिने आमकां एक बरी मेसेज दिली की आपली जी ती सर्वीस आसा शी इज नॉट ओन्ली फोकसींग ऑन मॉनिटरी पार्ट. ती म्हणटा आपली सर्वीस आसा ही खुबशा लोकां कडेन पावोवपाक तिने आपली अफोर्डेबिलिटी पयलीं मेंटेन केल्या. ओंकार फळारी बरोबर आपण बडिगर प्रुडंटा खातीर.